सगळ्यात पयली आजचो ग्राउंड हो जाता हेची खरी उमेद ही भुरग्यांक आसा. आपलो ग्राउंडार खेळपाची संद ही सातत्यान तांकां मेळटली. हांव सगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यांचे आज खूब खूब मनापासून अभिनंदन करता. खूब वर्साचें स्वप्न तुमचें आज साकार जाता हें पळयता आसतना खूब बरें दिसता. आमी पळयता की 3,31,00,000 रुपया खर्च करून आमी हो ग्राउंड करता आणि ग्राउंड कसो आसतलो कितें आसतलो हें राजेशान तुमकां एक्सप्लेन केलां. हांवें वेगळी सांगपाची गरज ना. खरें म्हणल्यार कुंभारजुवा ह्या मतदारसंघाचें नांव कुंभारजुवा, पण कुंभारजुवा विलेजीचो डेव्हलपमेंट तसो खूब फाटल्यान उरलो पळयल्यार. ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आसलो त्या पद्दतीन तो जालो ना. कारण येवन जर विलेजीन पळयत जाल्यार आमकां खूब म्हणजे रस्ते आसतले किंवा पूल आसतलो. हांवें खरें म्हणजे फाटलेच फावटी सांगलेलो ताका तूं भायलो पूल घेवच्या पयलीं कुंभारजुवा आनी सांतिस्तेवचो पूल पयलीं घे म्हणून. पण ह्या पुला खातीर तुमकां अल्टरनेट मार्सेलान वचपा खातीर रस्तो नाशिल्लो म्हणून आमकां तो अल्टरनेट रोड जाल्या उपरांत कुंभारजुवा पूल मागीर घेवचो पडटलो. बट एनी हांव कुंभारजुवा मतदारसंघातल्या राजेशाचें अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन फाटीक लागून तो सगळ्या मंत्र्या कडल्यान कामां करून घेता. खरोखरूच तेजी तोखणाय करीत तितकी थोडी. हांव मनापासून ताचें अभिनंदन करता. आपल्या मतदारसंघाच्या बद्दल एखादो आमदार कंटिन्युअसली म्हणजे वेगवेगळी कामां करून घेवपा खातीर म्हणजे राजेश फळदेसाय हो खरो एक नंबराचेर आसा. आतां खंयचेंच काम म्हणजे इंडिव्हिज्युअली बारीक लोकांचें आसूनी किंवा त्या कम्युनिटीचें आसूनी सातत्यान सगळी कडेन जाता तितको फॉलोअप करीत आसा. आमी अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामां कुंभारजुवा मतदारसंघात कंप्लीटूय केल्या आणि येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आनिकूय कितलीशींच कामां जी आसा ही पुराय जातली. हो ग्राउंड एक्झॅक्टली पुराय प्रिमियर बिल्डर हो ग्राउंड कंप्लीट करता. सारको फुडल्या चवथी पयलीं ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. त्या नेवऱ्याकारान म्हणजे फॉलोअप करून येता त्या चवथी पयलीं तेजें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. म्हणजे फुडल्या 15 ऑगस्टाचें फंक्शन हें भुरग्यांक जर हांगासर घेवपाचें जालें जाल्यार ती घेवपाची संद हांगा येवपाक जाय. तितक्याच दिसांनी हो ग्राउंड पुराय जातलो. तेणी बाकीच्या कडलीं कामां ही सगळीं सांगल्या. हांव हें सगळें सांगता आसतना आयच्या घडीक हांव चड उलयना. बट आयचो स्कील डे म्हणजे यूथ स्कील डे आमी जाका म्हणटा की युवकांच्या मदीं फिटनेस आसपाक जाय आनी स्किलिंग जावपाक जाय. आमचें सरकार फिटनेसाचेरूय भर दिता आनी फिटनेसाचेर भर दिता. पूण अशा पद्दतींतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी ज्या ज्या जाग्यार सरकाराचो जागो आसा किंवा ज्या ज्या मतदारसंघात अशा पद्दतीचे जागे अवेलेबल आसा थंयसर फाटल्या म्हणजे 6 वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन ग्राउंड तयार करून दिवपाचो हें काम सरकारान सुरवात केलां. जेणे करून भुरगीं ही ग्राउंडार खेळपाक जाय. गांवांनी सुद्दां आमी म्हणटा नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत सगळ्या गेम्सांनी आमचे भुरगे फुडें येवपाची गरज आसा. ताच्या खातीर तेंच्यांनी ग्राउंडार प्रयत्न करप. मागीर बॅडमिंटन आसतलें, हॉकी आसतलें, टेबल टेनीस आसतलें, व्हॉलीबॉल आसतलें, वेगवेगळ्यो गेम्स ह्यो तेंच्यांनी खेळच्यो जेणे करून तेंची फिटनेस ही सारकी उरतली. म्हणून आमी फिटनेसाचेर भर दिता.